सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज नोवेनाचो चवथो दीस. ले अपोस्टलेट DCLA, DCSCM, DPS. भावा भयणांनो, गवळीक वर्साचो विशय आमकां जेजून केलां तें आमी करूंक उलो मारता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचें जिवीत आमकां सगल्यांक स्फूर्ती आनी उत्तेजन. ताणें जेजूच्या मोगान पडून गोंयच्या देसांत आयलो आनी जेजूचो मोग शिपडावन तो वावुरलो. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचे देखीन सगल्यांक भागा घेवन परिक्षोदीक वाट चलोवया. पयल्या वाचपान दानियेल प्रवादीचे आयकून नाबुकेदनेजार राजा पासून आपले आंगोस सोडून दानियेलाक आनी ताच्या इश्टांक आपल्या राजपालांत वांटो दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू शिडकायता, म्हज्या नांवान पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. जायतीं दुस्मान येवन तुमचो दुस्पट करूंक सोदतलीं. तुमकां भायरायतले, बोंडकुणीन घालतले, पूण तुमी तीर आनी एकचारान रावशात. बरें सासणीक जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. तर दोन प्रांतांची लौकीक संपर्क साधण्याची आनी गवळीक सोबेचो वावर फुडें व्हरतल्या खात्यांनी अशेंच आपल्या वावराक लौकिकां सांगाता घेवंक वावरूंक तांकां सहभागेलेपणाचें मोन आनी कालीज ह्या मिसांत मागुया.